नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. सगळ्यांक बरी सांज आवडेत आणि दीप्ती काकोडकर टी टाइम खबरांक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयली पळोवचे मुखेल खबरो. एसटीक आरक्षण दितले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिला आश्वासन. 20 तारखेमेरेन जातलो सकारात्मक निर्णय, सांगता आदिवासी कल्याण खात्याचो मंत्री तवडकार. आमदार विजय सरदेसाईन केलं युरिया आलेमावाचेर उतरांचो फारपेट. आपूण उपमुख्यमंत्री आसतना युरिन खाल्ली सत्तेची फळां, पूण कमळ सोडल्या उपरांत युरिन सोडलो पक्ष. सरदेसाईन केलो सणसणीत आरोप. गोंयांत 1000 परस चड सुवातींचेर मनयतले आंतरराष्ट्रीय योग दीस. सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी घरावा लागसरच्या कार्यक्रमात योगा करप सक्तीचे, सांगता मुख्यमंत्री सावंत. बेकायदेशीर पिस्तुलान स्वताचेर फारपेट करून सॅम्युएलान सोपयलो जीव. बेकायदेशीर पिस्तूल वापरिल्ल्यान आर्म एक्ट खाला म्हापसा पुलिशेन मयत सॅम्युएला आड गुन्यांव केला नोंद. पावसात मिनाची येरादारी नाकाच. पिळगांवच्या सारमानास वाठारांतल्या थळाव्यांनी आडायले मिनाची येरादारी करपी ट्रक. आणि इंस्टाग्रामार गाजता असणेचो ल्हान नुस्तेकार अर्नॉल्ड डिसिल्वा. खेळपाच्या वयात नुस्तेमारीत मेळयली वळख. खासा रिपोर्ट. आता खबरो विस्तारान. गोंयांतलें राजकारण परत एक फावट गरम जावपाची लक्षणां दिसतात. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाईन काँग्रेस फुडारी युरिया आलमावाचेर खर टिका केल्या. आपूण उपमुख्यमंत्री आसतना युरिन ताच्या वरवीं जायतीं कामां केल्यात आनी सत्तेचो फायदोय घेतला. पूण कमळ सोडल्या उपरांत युरिनूय पक्ष सोडलो असो आरोप सरदेसाईन केला. मजगतीं काँग्रेसीच्या गोंय प्रभारी वांगडा चर्चा करपाक आपूण तयार आसा, मात ही प्रक्रिया वेळा प्रमाण जावची आनी सच्चे भशेन वेळ फुकट घालचो न्हय अशी शिटकावणी विजयान दिल्या. पळयात. 2017 बीजेपी बरोबर गेल्ले. गोंयचे जनतेक खबर आहा, गोंयचे जनतेक हेंय खबर आहा की बीजेपी बरोबर हांवें युतीन सरकार केलो. हांव बीजेपीन भितर गेलो ना. युतीन सरकार करतकर हो युरिया आलेमांव आमकां जॉयन जालो आनी हो युरिया आलेमांव जॉयन जातकर तो थोडे इश्यूज घेवन येवपाक लागलो आमचे कडेन. एक इश्यू असो आशिल्लो की जो तो बायपास जाता, तो बायपास पांझरकणी लोकांचे घरांचे वयर वचून तो बायपास सरकार करूंक सोदताले. ताका जाय आशिल्लें अलोंग द रेल्वे लायन जावचो. ताणें म्हाका फोटो सगळो जोकी आलेमांव ताजे वर्करांक घेवन ताणें येवन म्हाका एक रिप्रेझेंटेशन दिलें. हाजो फोटो तुमी पेपरार छापलो. तोय फोटो आज मेरेन सोशल मिडियाचेर चॅक केलो, आर्कायव जावन जाल्यार तो मेळटलो. ताजे मागीर हो इश्यू घेवन हांव पर्रीकारा कडेन हाडलो. पर्रीकारा कडेन हांवें डिमांड केलो की हो बायपास अलोंग द रेल्वे लायन जावचो आनी पांझरकणीचे लोकांची घरां जी सेटबॅकान तांणी बांदलां हें सगळें प्रोटेक्ट जावचें. ताजे मागीर पर्रीकार भायर पडलो, म्हाका मंत्रिमंडळांतलो काडलो आनी बीजेपीन जेन्ना म्हाका काडलो तेन्ना युरिया आलेमांव आमकां सोडून गेलो. बीजेपी जेन्ना म्हजे बरोबर आशिल्ली तेन्ना युरिया आलेमांव आमचे बरोबर आशिल्लो. हो फॅक्ट वीच कॅनॉट बी इरेज. दीस इज हिस्ट्री. आतां ताजे मागीर तो आमदार जालो, काँग्रेसीचो आमदार जालो आनी ताजे मागीर ताणें हो इश्यू मुख्यमंत्र्या कडेन रेज केलो. मुख्यमंत्र्यान ताका एक सादें बारीकशें स्ट्रेच फ्लायओव्हर दिलो. आतां कुंकळ्ळेचे जनतेन म्हळ्यार पांझरकणीच्या लोकांनी आनी थंयचे सायडीनच्या लोकांनी हें तकलेन चॅक करूंक जाय सारकें आनी तकलेन धरूंक जाय की ते जे आमचे पर्यान आयिल्ले तो डिमांड घालपाक, तो डिमांड खरो एक्सेप्ट जालो काय कितें. तो बायपास तांची घरां म्हणून बायपास जातलो काय तांकां साल्वार केलो हें तांणी पांझरकणीच्या लोकांनी ताजेर विचार करचो आनी गोंयचे जनतेन विचार करचो. इतलोच म्हाका सांगपाचें. सो कोण बीजेपीन गेल्लो कोण गेलो ना ही सगळी हिस्ट्री आनी ही बरी सामकें कोण रे तो वास्को द गामा गोंयांत जेन्ना आयिल्लो तेन्नाच्यो खबरो न्ही ह्यो आतांच्योच लागींच्योच. इतली विसर लोकांक पडना. सो ही विसर पडना ह्यो तुमच्याच पेपराच्या आर्कायव्जान मेळटा
असले परिस्थितीन म्हजो असलो मनीस जो क्लियर कट उलयता, हांव अशें तशें भायजणगिरी करपाचो मनीस न्ही, हांव क्लियर उलोवपी मनीस. क्लियर अशें की आमी बीजेपी बरोबर 2017 गेल्ले गोंयचे जनतेक खबर आहा, म्हाकाय खबर आहा. हांवें ताजेर मागीर कितें जनते कडेन ख्यास्त घेवंक जाय ती घेतिल्ली आहा. आनी चुकला तो चुकलाय म्हणून गुन्यांव बोगस म्हणून लोकां कडेन मागिल्लें आहा. लिपपाचें कांय ना तातूंत. पूण तो आमचे बरोबर आशिल्लो, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो प्रेसिडेंट आशिल्लो. आनी ताका ताजी कामां करपा खातीर हो तो दुर्गादास कामत बिरेस्तारा वचून बसतालो. कळ्ळें तुका न्ही? ही जर ताका विसर पडल्या जाल्यार तुमी ताका ती याद करून दिवची. पूण फॅक्ट ऑफ द मॅटर इज की आमचे बरोबर तो आशिल्लो. आमी ताका बरो ताजे खातीर खूब तकस घेतलो, ताज्या लोकां खातीर तकस घेतलो. आज तो जी भाशा उलयता, हे भाशेक कितें म्हणपाचें, कोंकणीन ताका उतर आहा. तें कुंकळ्ळेचे जनतेकूय खबर आहा तें कोंकणी उतर, आनी गोंयचे जनतेकूय तें कोंकणी उतर खबर आहा. तें उतर म्हाका म्हणपाचें ना. 21 जुनाक सकाळी 6 वरांसावन पुराय गोंयांतल्या 1000 परस चड सुवातींचेर आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयतले. सरकारी कार्यालयां आनी शाळांनी हातूंत वांटेकार जावचे अशी सुचोवणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्या. आयतारची सुटी आसली तरी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांनी घरा वा लागसरच्या कार्यक्रमात योगा करप सक्तीचे आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगले. आमदार आनी लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या मतदारसंघातल्या कार्यक्रमात हजर रावचे, तशेंच सगळ्या लोकांनी योगा करचो अशेंय आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलां. त्याच धर्तीचेर ह्या फावटीचो इंटरनॅशनल योगा डेचो कार्यक्रम हो सकाळी 6 वरांचेर सुरवात जातलो. गोंयांतल्या ऑलमोस्ट म्हणजे फाटलेय फावटी 1000च्या पेक्षा चड वेन्यूचेर हो कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें. ह्याय फावटी बी 1000च्या पेक्षा चड जाग्याचेर सगळ्या एसोसिएशन, डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हांकां मेळून हो कार्यक्रम सेलेब्रेट जातलो. ह्या फावटी ह्या संडे आयला, बट त्या खातीर आमी सगळ्या गव्हर्मेंट सर्वंट, टिचर्स आनी भुरग्यांक हो कार्यक्रम एटेंड करपाक कंपल्सरी आसा. तो कार्यक्रम घडये तेंच्या कॉलेजीत जावचो ना, पण एटेंड करता तेंच्यांनी आपल्या घराक तेंकोन लागीं खंयचो वेन्यू आहा त्या वेन्यूचेर वचून हो कार्यक्रम एटेंड करप. आनी ताका एटेंडन्स सर्टिफिकेट आमी एडवर्टायजमेंट जी येता तितून लिंक आसतली, त्या लिंकान बाकीचे सगळे प्रोटोकॉलाच्या सहीत ताजी एटेंडन्स सर्टिफिकेट सुद्दां ताका त्या लिंका वयल्यान जनरेट जातली. ती एटेंडन्स सर्टिफिकेट तेणी आपल्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंटा कडेन सबमीट करपाची, जेणे करून कंपल्सरी फॉर द गव्हर्मेंट सर्वंट, स्टुडंट्स आनी टिचर्स हांच्यांनी हो कार्यक्रम एटेंड करचो. हाज्या खातीर आसा. जरी सुटी आसली जाल्यार कॉलेजीत वचपाची गरज ना. नियर बाय जे योग सेशन ज्या जाग्यार आसतले त्या जाग्यार तेणी तो एटेंड करचो, हाज्या खातीर आसा. कंपल्सरी इतक्याच खातीर कारण हो इंटरनॅशनल प्रोग्राम आसा. इनिशिएटीव्ह ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान घेतला आनी योग प्रोटोकॉल त्या निमित्तान ताका योगाची संवय लागची. एका दिसा खातीर जरी योगा केलो जाल्यार ताका योगा कळटलो आनी तो योगा रुटीनली करतलो हाजी अपेक्षा आमी दवरता. सगळे आमदार, पंच, झेडपी हांच्याय सगळ्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवन ह्या कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणात ते सगळे जण पार्टिसिपेट जातले. म्हाका खात्री आसा की पंचायत लेवलाचेर एकदम वार्डा पर्यंत सुद्दां पंच इनिशिएटीव्ह घेवन अशा पद्दतीच्या कार्यक्रमाचे खूब मोठ्या प्रमाणात ऑर्गनायझेशन करतले. पार्टिसिपेट जावन ह्या फावटी आमी अपेक्षा करता की मॅक्झिमम भुरगे आनी गव्हर्मेंट सर्वंट हे मेळून 2 लाख प्लस लोक हे एकाच दिसा योगा भितूर पार्टिसिपेट जातले हाजी आमी अपेक्षा दवरता. हाजो फायदो आमी रुटीनली म्हटलां की रुटीन जर योगा प्रॅक्टीस केल्या आसत जाल्यार गोंयांत ब्लड प्रेशरचे पेशंट वाडत आसा, डायबिटीसचे पेशंट वाडत आसा, ऑबेसिटी खूब मोठ्या प्रमाणात वाडत आसा. हाजेर कंट्रोल येवपा खातीर ताजो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. आनी ताकाच लागून ताजो डेली रुटीन एज सच म्हणून हाजे तेंच्यांनी प्रॅक्टीस सुरू करची. हातूंतल्यान ध्यान, धारणा, समाधी, प्राणायाम हे सगळे तेंच्यांनी ते डेली प्रॅक्टीस करचे. ध्यान केल्ल्या कारणान रिड्यूस द स्ट्रेस एंड एन्झायटी आनी टेन्शन, इम्प्रूव द कॉन्सन्ट्रेशन आनी मेमरी. ताच्याच बरोबर एनहेन्स द इमोशनल बॅलन्स एंड पॉझिटिव्हिटी, प्रमोट्स द इनर पीस एंड मेंटल क्लॅरिटी, helps to manage the anger and negative thoughts, supports the better decision making and improves the overall quality of life. हे इतके मोठ्या प्रमाणात फायदे हे ताका जावपाक शकता. आमच्या आयुष डिपार्टमेंटात योगाची ही लिफलेट्स ऑलरेडी सगळ्याच्या पर्यंत पावची म्हणून ताजो अवेअरनेस जावचो की ताच्या पासून आमकां कितें कितें फायदो जावपाक शकता. ही लिफलेट डिस्प्ले केला, ही सगळ्या पर्यंत पावतली. हांव गोंयांतल्या सगळ्या पब्लिकाकूय अपील करता, म्हणजे इररिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिक्स, की सगळ्या जाणांनी योगा प्रॅक्टीस करचे.
योगा जो आसा हो सगळ्यांच्या खातीर आसा म्हणून आनी विशेष करून देवस्थान कमिटी हांच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवचे, पंचायत समिती हांच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवचे, चर्च समिती हांच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवचे आनी तांच्यांनी आपल्या लोकां खातीर आपापल्या ह्या वेन्यूनी तांकां प्रॅक्टीस पयलीं 4 दीस जाय जाल्यार आमची सगळ्या ऑर्गनायझेशनच्या वतीनूय बी तांकां डेली रुटीन प्रॅक्टीस करपाक सुद्दां म्हणजे जो योगा ट्रेनर जाय तो योगा ट्रेनर प्रोवायड करता. तांच्यांनी मागीर आपलो योगा जो आसा हो चालू दवरचो. हाजी जी लिंक प्रोवायड करतली त्या लिंकाचेर आमी सगळ्या वेन्यू म्हणजे सगळ्यां खातीर आपल्या फोटो सहीत तांच्यांनी तो अपलोड करतो. म्हणजे गोंयांत एट अ टायम कितल्या जाणांनी योगा केलो हो आमकां तेच दिसा 12:30 पर्यंत ताचो फिगर हो आमकां लोकांक डिक्लेअर करपाक मेळटलो. आमी रिकॉर्ड ब्रेक करपाक जाय म्हणून हांव लोकांक अपील करता, भुरग्यां पासून व्हडल्या पर्यंत सगळ्या जाणांनी ह्या कार्यक्रमात पार्टिसिपेट करचें. म्हापशा गावसावडा वाठारांतल्या सॅम्युअल गारविंदी ब्रगांचा या तरणाट्यान बेकायदेशीर पिस्तुलाचो वापर करून स्वताचेर फारपेट करून जीव सोंपयलो. ह्या प्रकरणात म्हापसा पुलिशेन मयत सॅम्युअला आड आर्म ऍक्ट खाला गुन्यांव नोंद केला. ह्या पिस्तुलाचो परवानो नाशिल्ल्याचे तपासात उघड जाल्ले. पावसात मिनाची येरादारी नाकाच अशी मागणी करीत पिळगांवच्या सारमानस वाठारांतल्या लोकांनी मंगळारा मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडायले. ह्या आंदोलनात बायलां लेगीत वांटेकार जाल्लीं. पळयात. सारमानस रस्त्यावेल्यान जावपी मिनाच्या येरादारीक लागून पयलींच दुर्ल समस्या वाडल्या. पावसात मिनाची येरादारी चालू दवरली जाल्यार रेब्याची गंभीर समस्या निर्माण जातली. देखून पावसात मिनाची येरादारी बंद दवरची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हीच मागणी फुडें करीत मंगळारा सारमानस वाठारांतले थळावे अचकीत रस्त्याचेर देंवले. सारमानस वाठारांत कंपनीच्या गेटी कडेन तांच्यांनी ट्रक आडायले. कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावचो न्हय म्हणून पुलीस लेगीत आंदोलन सुवातीचेर हाजीर आशिल्ले. आम्ही आयज हांगा सारमानस वेदांताच्या गेटीर जमना जाल्ले सगळे सारमानचे लोक. हेजें कारण म्हणजे आयज 2 वर्सां जाली बेधुंद मायनिंग हांगा चालू जाल्लेलें आसा. कोणाचेच तेंचेर कंट्रोल ना. हेजें एक तंतोतंत उदाहरण म्हणजे आमी 1 जानेवारी 2026 डेप्युटी कलेक्टराक लेटर गेल्ले, मामलेदाराक लेटर गेल्ले. त्याच्या अनुसंधान एक आमचो पोल्युशन बोर्डान 5 म्हयन्यांनी 2 जुनाक मॉनिटरींग दवरलें आनी ते दिसा रातचे 10 ते सकाळचे 6 पर्यंत म्हणून ते 10 लोक येयले जाल्यार हांगा सगळें सामसूम कांयच हांगासर चालू नासलें मायनिंग. जाल्यार ते सांग कितें पोल्युशनाचें तांकां कळटलें, त्या मशिनान कितें कॅप्चर करतले, कांयच ना. असली ही पोल्युशन बोर्ड जावं डायरेक्टर ऑफ मायन्स जावं गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी जावं आमच्या गव्हर्मेंटानूय दोळ्यार पट्टी बांदलेली आसा आनी पोल्युशन बोर्डान तर सगळ्यांनीच हांगा पट्टी बांदलेली आसा. आनी आमी मरता हांगा सारमानचे लोक. बायलां भुरग्यांक सकाळच्या स्कुलांक पावंक वयता तांकां हांगा रेब्यानसून वयची पडटा. 6 फावटी जाता तेंच्यो हाडा पावा परत हाडूंक वचूंक सगळ्यो गोश्टी येवंक वचूंक तांकां त्रास जाता त्या हाका पावसान. ताका लागून आमचो आयज असो डिमांड आसा की सारमानच्या लोकांचो खंयच्या आनी आमकां हांगा आनी पावसान रेनी सिजन म्हणटा ते ट्रान्सपोर्ट नाका. आमी डेप्युटी कलेक्टराकूय लेटर दिल्लेलें आसा आनी सगळे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग सगळ्यांक पोल्युशन बोर्ड, पुलीस, पंचायत, डायरेक्टर ऑफ मायन्स सगळ्यांक लेटर दिल्लेली आसा. तेन्ना आमी आतां परत सरकारा कडेन आनी तुमच्या माध्यमातून सरकाराक विनंती करता की जाता तितले बेगीन हो ट्रान्सपोर्ट आमकां आनी हांगा नाका, आयच्यानूच बंद जावचो. फुडें सुद्दां जो चालू जातलो पळय तो म्हणटा तो सगळे कायदे कानून सांबाळूनच आनी तांकां कितें जे सरकारान जे जावं लीज दितना जे कितें कायदे घातलेले आसा ते धरून चालू जावचो. नाजाल्यार आमी फुडें चालू करूंक कशेंच दिवचे ना. पावसान पयलींतलो पावस बंद जाता आमकां पावसान ट्रान्सपोर्ट नाका. बंद म्हणजे बंद. घरान सगळो भुरगो कांय सगळ्या खातीर त्रास भुरग्या बाळांक कशें जगता. पंचायतीन ते पंचायत सांगलो खंय कितें कांय सांगना म्हणटा कोण म्हाका नाका तूं आमचो मरे घर दवर नाका तूं उलयता तूं हांगा आसलो मरे जालो मरे खबर आहा मरे पावसान बंद आसतालो काय ना तेजें उतर म्हाका सांग. हो म्हाका घर धरून हें करता. ग्राम सभेन सांगलें तांकां तुमचो ट्रान्सपोर्ट बंद करा म्हणून. पावसान बंद ट्रान्सपोर्ट पावसान नाका आमकां. सांजची ट्युशनाक सुद्दां घेवन वयतना आमकां त्रास जाता. आमची मागणी फक्त आमकां नाका ते ट्रक चालू आमकां बंद करचें म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
दक्षिण गोंयच्या असोळणा वाठारांतल्या आंबेली गांवांत शांत साळ न्हंयचे देगेरेन वाडपी एक 10 वर्साचो आर्नोल्ड डिसिल्वा हो भुरगो सोशल मिडियाचेर गाजता. पारंपारीक नुस्तेमार कुटुंबांत जल्मल्ल्या ह्या ल्हान भुरग्यान आपल्या नुस्तेमारीच्या कुशळटायेन हजारांनी लोकांची मनां जिखल्यात. इंस्टाग्रामाचेर ताचे व्हिडिओ फक्त मनरिजवण करिनात जाल्यार गोंयची पारंपारीक नुस्तेमारी संस्कृताय जगामुखार हाडटा. पळया एक ल्हान नुस्तेकार भुरग्याचो व्हडलो डिजिटल प्रवास. Every day is a good day. Life is beautiful in Riverside. The daddy आज गेलो कालो. The sir bumper मध्ये कालो आहे. Sir मोठे king size. आज गेलो पिंजऱ्या. ते आई जो कसं ते. मोठे लिओ. सगळं शिकलं आणि आता झाला ट्रेडिशनल फिशरमॅन. तुका आवडटा नुस्तें? Every day is a good day. Life is beautiful in Riverside. असोळणे आंबेली गाव साळ न्हंयची शांत देग आणि हातान नुस्तेमारीचे जाळे घेऊन आत्मविश्वासान उबो आशिल्लो हो 10 वर्साचो भुरगो अर्नोल्ड डिसिल्वा. ल्हान वर्साच्या पिरायेचेर त्याने आपल्या कुटुंबाचो पारंपारीक व्यवसाय मनासावन स्वीकारलो. दर दिसा न्हंयच्या देगेर वचून नुस्तेमारी करतनाचो ताचो व्हिडिओ आयज इंस्टाग्रामार हजारांनी लोक पळयतात. ताची नुस्तें धरपाची शैली, न्हंय आनी सैमा कडेन ताचो आशिल्लो संबंध, गांवांतल्या जिविताचे सोबीत चित्रण हाका लागून लोक ताचे कडेन आकर्षित जातात. खेळपाच्या वयात हो भुरगो गोंयच्या पारंपारीक नुस्तेमारी व्यवसाय तिगोवन दवरपा खातीर वावुरता. ताच्या दर एका रिला वरवीं गोंयच्या नुस्तेमारी संस्कृतायेची वळख नवे पिळगे मेरेन पावपाक लागल्या. सोशल मिडिया वरवीं हो ल्हानसो इंस्टाग्रामर आता आपल्या कलेच्या आनी कश्टाच्या बळग्यार जायत्या जाणांचे प्रेरणास्थान थारपाक लागला. आपल्या बापाय कडल्यान नुस्तेमारी करपाक शिकिल्ल्याचे तांणी सांगले. आयकात ताचो देखदिणो प्रवास. वर्सान तूं हे नुस्तें मारपाक केश शिकलो? तुगे डॅडी मारतालो तें बरें आहा म्हणटा, पूण तूं इतू भुरगीं जावन भुरगेपणा केश करून तुका नुस्त्या हें येयली? हांव पयलीं देडी बारा कांटाळी वयतालो धाकटें आसतना. आतां म्हाका देडी बारा कांटाळी बी वयता 8 वर्सां जालीं नुस्त्या मारूंक शिकल्या. मागीर आतां कितें कर तूं? आतां सगळें काडपाक कालो बिलो तूं काडपाक शिकला? हय सगळें शिकलां आनी हांव आतां जाला ट्रेडिशनल फिशरमॅन. हां, मागीर तूं एकटो वयता काय डॅडी बरोबर वयता अजून? केन्ना देडी बार वयता ना जाल्यार एकलोय वयता. आनी केश केश करून धर तूं काटाळी आनी कितें? कांटाळी वयता, पागेर माता, मागीर पागेर जाता तुज्यान हँडल करपाक? गोरांटीन घाटा. पागेर जाता तुज्यान हँडल करपाक? हय. हां. हांव पयलीं रिवर्स जाला धाकटें आसतना सर वयतालो. मागीर हॉबी आहली की डॅडी ते पयलीं वयतालो, हांव तेंचे बारा वयतालो. डॅडी आनी मामी बारा कालो कांटाळी बी. मागीर तेंचे बारा चोयन चोयन मागीर हांव शिकलो आनी मागीर हॉबी जाली. हय रिवर्स जाला वचोन नुस्त्या कालवां आनी पागेर गोरा पा बी. आतां उदकांत भंय दिसना? तूं उदक चोडा म्हणून पोंत बी तूं सगळें? हांव पोंवपा बी कळटा. एक्सपर्ट सांगो. हय. आतां 8 वर्सां जालीं तूं करता हय. सद्या पर्यंत? असो टायम कितें आसता? पाण मेळटा थंय वयता, मागीर एश कोन्न देपरा वयर वयता. मागीर चडसो हांव धुपापा बी वयता रातीको कुल्ल्या 8 वयता, 11, 10 तेदो येताय. कांटाळे बी मागीर एका 2 बी वयताय राती कोडे. आनी मागीर नुस्त्या मेळ मोठे आम काडटाय आनी मागीर फ्रिजीन बी घाताय. मागीर तेंक पावताय. तुका आवडटा नुस्तें वचपाक? हय. पेलेची देख घेवन ताणें इंस्टाग्रामार रील्स घालपाक सुरवात केले. आतां इंस्टाग्रामार फामद जाल्ल्यान लोक फोन करून नुस्तें जाय म्हूण सांगतात, अशें ताचो बापूय अविनाश डिसिल्वान सांगलें. आमी हॉलिडेयान दुबय गेल्ले आनी दुबय वचून आमी आबराचे गेल्ले थिंग बोटीर वचून थिंगा सारकें उदकान तुका सारकें नुस्तें बिस्तें दिसती पडटा. दुबय आगुडी बी वयर पोवताय तें ताका चोवन ताका इंट्रस्ट येयलो सगळो व्हिडिओ करपाचो. थिंगा स्टार्टींग तेगेलो व्हिडिओ दुबय को मेस केलो तेणें आनी थिंगसान तो सारको तो व्हिडिओ घान सारको इंस्टाचे आनी फेसबुकाचे तो सारको फेमस जावन आतां के फॉलोवर्स वाडवताय. आतां काल चोयलें जाल्यार आमी ऑलमोस्ट 3800 कितकाय तेगेले फॉलोवर्स आहाय ऑन इंस्टा.
सो तेगेले वाडवत आहाय फॉलोवर्स वाडवत आहाय आनी तो मातशें इंटरेस्ट घेता हें करपा ताका लागून ताका मातशें खूंय आयलँड सावन आनी UK सावन ताका फोन येयत आहाय लोक हिंग येवन स्पेशली मेळोन वयता ताका आनी फोनार फोन करताय ताका हें घेवपा म्हणजे कितें कितें जाय जाल्यार सुद्दां ऑर्डर आमकां हें करूं नाका ती येवन सांगताय फोनारूच आमकां कालवां जाय आमकां सुकें सुंगट जाय आमी नुस्तें हारेंय सोगयताय सो ते हारें आनी सुकें सुंगटां बी लोक आमकां जायत आयलँडाचे सो येयले आनी जायत जाणांन वयलां ओके सो तुका इंस्टाचेर व्हिडिओ केलो तुका मात बऱ्या पडलो आनी भरपूर बऱ्या होय 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 आमकां मातशें बऱ्या पडटा कित्याक आमगे हें रेकॉग्नायज जाता मेन म्हळ्यार कितें आमगेले हो धंदो लिपोन आसता तो आतां रेकॉग्नायज जाता कित्याक आमगेले चडशे आमगे पेली बाब थिंगा व्हिडिओ करून सारको फेमस जाला तेगे इन्स्पिरेशन हेका येयलां आनी तो आशा पेली बारबो गेला नुस्तें मारूंक आनी ताणें नुस्तें आतां पेली बारबो वचोन ताका इन्स्पिरेशन आनी इतलें वाडलां आनी तेज भाशेन तो आपणा हें वाडलं म्हणून तो आपणाले हिंगाय कोत्ता पेलिगे इंट्रस्टा भाशेन तो हें करता म्हणून ताका तो इंट्रस्ट खूब सारको. गोमंतक टीव्ही खातीर असोळणेच्यान गौरांग प्रभू मलकारणेकार. गोंयांत एसटीक आरक्षण मेळचें हे खातीर केंद्रीय पावण्यार यत्न सुरू आसा. एसटी आरक्षण दिवपाचें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आश्वासन दिल्ल्याचें मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगलें. 20 तारखेमेरेन हे विशीं सकारात्मक निर्णय जातलो अशेंय तांणी सांगलें. तशेंच गावडा कुणबी वेळीप समाजा वांगडा धनगर समाजाक लेगीत अनुसूचित जमाती मदीं आस्पावपाक जाय अशें मंत्री तवडकराचें म्हणणें. एसटी रिजर्वेशन जे जावपाक जाय तो घटनात्मक अधिकार आसा आनी तो मेळचो ह्या दृश्टिकोनाच्यान सातत्यान प्रयत्न करता आनी करतना एज ए ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो मंत्री म्हणून जो सांगलो तो विशय म्हजे खात्यां येता आनी तो पाठपुरावो करप ही म्हजी जबाबदारी आसा आनी ती म्हजी जबाबदारी पार करता आसतना हाजे पयलीं लॉ मिनिस्टर आसा अर्जुन मेघवालजी तांकां हांव 2दा मेळ्ळो बाकीचे लॉ डिपार्टमेंटाक वचून आयलो आनी त्या नंतर तांचे कडेन म्हाका लक्षांत केलें की होम मिनिस्टर अमितभाई शाह तांकां मेळात अशा प्रकारचो इन्स्ट्रक्शन मेळटकच जे आसा की हालींच हांव मुख्यमंत्री आनी बाकी सगळे आमची टीम आसा आमचे स्पिकर गोविंद गावडे बाकी सगळे आसा आमी वचून तांकां मेळिल्ले आसा आनी आमी आमची जी मागणी आसा ती तांचे समोर दवरली आसा. ताणें आमकां इतलेंच सांगलें की कायदेशीर तातूंत जर अडचणी कांयच ना पूण सॉलिसिटर जनरला कडेन आपूण उलयता आनी फुडल्या 10-15 दिसां भितर आसा आपूण तो सारको मेसेज आसा मुख्यमंत्र्या कडेन कन्वे करता हें इतले पर्यंत आमकां सांगलें आसा. म्हणजे आमी प्रयत्न आमी करिना अशें ना प्रयत्न करता ज्या टॉपमोस्ट लिडरा कडेन मेळपाक जाय ती पर्यंत मेळटा. एक गजाल ते लोड सेन्सर जावचें हें जावचें तें जावचें तें हांगा बोवाळ मारून कांयच जावचें ना. लक्षांत घेवन कायद्यांक जें आसा तें जाता. आमी 2003 पयलीं सुद्दां आसून प्रयत्न करता कुबे आशिल्ले गावडा वेळीप आनी कुणबी आनी गोंयांत कशें पळयलें जायत न्ही धनगर कम्युनिटी ही नॉमॅडीक कम्युनिटी आसा हे स्थलांतरीत करतली आनी तांची परिस्थिती खरेंच त्या वाजेर खरेंच बिकट आशिल्ली आनी आमचोय प्रयत्न आशिल्ले की गावडा वेळीप कुणबी आनी धनगर हांकां मेळचें ही आमची रास्त मागणी आशिल्ली. भारत सरकारान नीट यूजीचे पुनर्परीक्षेचे फाटभुंयेर भारतात टेलिग्राम मेसेजिंग ॲपाच्या वापराक तात्पुरती बंदी घालपाचो आदेश जारी केला. एनटीएन प्रेस रिलीज जारी करून ही माहिती दिली. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयान माहिती तंत्रज्ञान कायदो 2000च्या कलम 69(1) खाला टेलिग्रामाचेर बंदी घाल्या. ही बंदी 22 जून 2026 मेरेन लागू उरतली. नीटाची पुनर्परीक्षा 21 जूनाक जातली. सरकारान परीक्षे उपरांतूय टेलिग्रामाक आपले मेसेज एडिट करपाचे फीचर 30 जून मेरेन बंद दवरपाचे निर्देश दिले. म्हळ्यार भारतात टेलिग्रामाचेर पयलींच धाडिल्ल्यो मेसेजीस 30 जून मेरेन एडिट करपाक मेळच्यो नात. एनटीए प्रमाण कांय लोक टेलिग्रामाचो वापर परीक्षांनी पेपर लीक जाल्ल्याचे बनावट पुरावे तयार करपा खातीर करतात. अशा प्रकरणाक आळो घालपा खातीर आनी परीक्षेची निष्पक्षता राखपा खातीर हें पावल उबारलां.
बनावट नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी केल्ल्या प्रकरणात संबंधित आरोपी आड चौकशी पुराय करून पोलीस कागाळ दाखल केल्या आणि त्या कर्मचाऱ्याक निलंबित केल्या अशी माहिती मडगाव नगरपालिकेचो मुखेल अधिकारी मधू नार्वेकार हांणी दिली. तशेंच 2 वर्सां पयलीं होली स्पिरीट सोबा वसुलीतल्या 17 लाख रुपयांच्या फटवणूक प्रकरणात निलंबित केल्ल्या योगेश शेटकरांचे आड स्वतंत्र चौकशी सुरू आसा. ही चौकशी बेगीन पुराय करून प्रकरण निमण्या पावण्यार व्हरतले अशें नार्वेकार सांगता. तुमची फेक सिग्नेचर केली, स्टॅम्प मारलो, तुम्ही पोलीस कंप्लेन केल्या, किती झालं? No, understand has come to notice that ask that a non-availability certificate issued by the Mahesh Gulati person he has signed fraudulently on the by understand is called verified. He told me that I have signed it. So I filed a police complaint and the concerned staff also suspended on Friday. This is the only case he has done, or there may be more? I'm not sure, but I have received only this case. So the administrator have asked to file the audit on this On the what basis? regarding this fake He issue directed of. to file a complaint that is already filed, and also he told me to suspend. It also suspend on Friday. The audit of all the such non-availability certificate which are been issued since January 26. That report we have put to you to submit here. Not sure. What happened to the inquiry of Yogesh Shetkar, who has been The suspended now? preliminary inquiry was conducted. IO investigation officer was deputed to conduct an inquiry that is not finalized, still in process. So any recovery in that? Still the process of inquiry, disciplinary proceeding yet not completed yet. Once the completed, the report will be completed. Now Then is the IO. Deepak Desai was appointed. He was, but now he's been transferred. Now, The police continuous process. concerned about number. Only once hearing has been held, I think. We will expect it that completion. You have to now. So it's been almost 2 years now. Okay, you have to write to him now. It's been almost more than 2 years. Process चालू आसा. टी टाइम खबरो हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार